पेडण्या सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल 70 मेरेन, मडगांव साश्ट, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोंय गोंयकार गोंयकारपणाची पल्स पळोवया सिटी ग्रामांत। डांगी कॉलनींचो धुळेरांचो हो रस्तो कितलीशींच वर्सां जालीं हो रस्तो जावंक नासलो आनी ताका लागून जे ह्या वाड्या वयले लोक आसले ते चाळावले आनी तेंच्यांनी आयज रस्तो करिना म्हणून आयज रस्ता रोको केल्लो आनी मामलेदार येयलो आनी तेणें आतां तांकां इन्शुरन्स दिला की रस्त्याचें काम सद्या आयच्यान सुरू केलां आनी 2 म्हयन्या भितर रस्तो हो जातलो आनी ना जायना जाल्यार मागीर फुडले प्रोसेस ते आयकून मागीर तेंच्यांनी आतां रस्ता रोको फाटी घेतलो। आमी हांगा रस्ता रोको केल्लो आसा कित्याक हे पळय हांगासर आमी फर्स्ट प्रायोरिटी घेवन येयल्ले आसा मिनिस्टर कडल्यान PWD मिनिस्टरा कडसून केन्ना येता मे म्हयन्यान 15 मे 2018 आनी तेच्या मागीर कॉन्ट्रॅक्ट काडलेलो आसा तेंच्यांनी आनी कॉन्ट्रॅक्ट दिलो म्हणून जालो असो कन्फर्म पूण जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय तो मनीस पर्सनल गॅरंटी दिना म्हणून काम उरलें। त्या खातीर आमी ठरयलां की हेच्या फुडें जर कामां जायना आमकां जाय तशी लोकांक जाय तशी जर कामां जायना जाल्यार हेच्या फुडें आमी प्रत्येक गोष्टीक रस्त्यार येतले। There is a due process which has to be followed, and since it is a PWD and it has been followed, so that is why it has taken a longer time. And if you want a good quality road which is going to last for more than 5-6 years, then you have to wait for the process to complete. BSNL कामगारांचो पणजे हांगा क्रांती सर्कला कडेन एका दिसाचो स्ट्रायक तेंच्यांनी केल्लो आसा। 4 म्हयन्याचो पगार आनी तेंचो बोनस तो आजून मेरेन सरकारान दिवंक ना, तो बेगींतल्या बेगीन दिवचो अशी तेंची मागणी आसा। ह्या कामगारांक PF मेळना, प्रोविडंट फंड मेळना, कितलेशे तेंपाचो प्रोविडंट फंड आजुनूय कॉन्ट्रॅक्टरांनी प्रोविडंट फंड ऑथॉरिटी कडेन बोल्लेलो ना। कंटिन्युअस आमच्यो मिटिंगो जातात युनियना कडेन। इमिजिएटली आमकां 4 म्हयन्याचो पगार फारीक करपाक जाय। इमिजिएटली हे कामगार जे आसा BSNL जे गोंय फाट्यार काम करता सगळे 14 तालुक्यांनी हे कामगार सगळे रेग्युलरायज जावपाक जाय आनी हांकां सगळ्यो सवलती मेळपाक जाय। पेंडींग हे इमिजिएटली सेमी स्किल्ड आनी हायली स्किल्ड ज्या भशेन ते काम करता तो पगार ह्या कामगारांक लागू जावपाक जाय आनी म्हणून आज आमी हांगा एक दीस आयल्यात आमी BSNLाक इनडेफिनीट स्ट्रायकाची नोटीस दिल्या। सुल्लाचे सुमारे 100 लोक आयज एक्सायज कमिशनाक मेळ्ळे। तेंची एकूच मागणी तेंच्या वाठारांत तेंकां बारान नाकात, लिकर लायसन्स परमनंट कॅन्सल करपाचे ही तेंची मागणी। बार बंदीचो जो आमी निर्णय घेतलालो गांवांत कळ्ळें न्ही, तो आजून बार बंद जाल्लेले आसा, तात्पुरते बंद जाले पूण कंप्लीट बंद जावपाक तेच्या खातीर गांव जमा प्रॉब्लेम खूप जाल्लो आसा। बायल्यार तुमकां सांगतली जाता पूण बारा खातीर खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आसा गांवांत। 5 म्हयने आमी तेच सांगता, सगळ्यांक तेच सांगता, पेपरार येयल्ले आसा, टीव्हीचेर दाखयल्ले आसा। आतां आमकां गाडी घालूं गेले तर आमी कोणाकय मारतली। So the hearing is going on. We can't cancel the license, without hearing the other party, the affected parties. So they have submitted their replies and they have been appearing in the hearings. So once all the procedure is over, then only we can take a decision regarding cancellation of the license. कोर्तालीम टू पणजी जंक्शन डायवर्ट करपाचो आसा, तो लोकांक खूब त्रास जातलो स्टुडंटां खातीर आनी GMCन कोण वयता तांकां सुद्दां, म्हणून काँग्रेस डिमांड करता तो सारको करचो आनी ट्रॅफिक पुलीस घालचे थंयसर। He's made such a statement that for a year, 1 year it seems, this Kortalim road which is there, the South Goa people who come to North Goa and the North Goa people who go to South Goa, the main road that is Kortalim, he's saying has to be closed. They want to divert the traffic in, which means around 22 kilometers additional. In students, what time they will start traveling? There are schools there, there are colleges there. We don't want you all to close the road. You all close the road. आतांच आमी 2 वरान पावता, मागीर आमकां 4 वरां लागतलीं। लोकां कडेन, भुरग्यां कडेन, पेशंट्सां कडेन खेळनाकात। काम क्लियर, डू सम अरेंजमेंट्स, घाला ट्रॅफिक पुलीस, करा तुमचें कितें करपाचें, बट नो क्लोजिंग रोड। कोणमुटी खोबऱ्या वाड्यार बिचाचेर शेकाक उजो लागलो सकाळी आनी ह्या उज्यान शेकाच्या सुमार तेचे बरेच नुकसान जालें। फ्रीज आसले भितर, मागीर खुर्च्यो, टेबलां, फर्निचर, मागीर लिकर आनी हेर वस्तू म्हणजे साधारण तिचे 3-4 लाख रुपयाचे सुमार नुकसान जालें। इधर टीन में आग पकड़ लिया, उसके बाद में हम लोग ने फायर लगाया, उसके बाद में फिर और वो लोग भी आया था,
उसके बाद मैंने इतना देखा, पतरा मांगा, मैं उसके बाद में अंदर ड्यूटी करने को गया। कितने बजे? वो 7 सुबह 10 सुबह ऐसा ही था। तुमको स्टोर को कुछ नहीं हुआ। दोन्ही गाड्या मिळून आम्ही 2 टँक वापरून आम्ही तो उजो सगळो पालयलो, तितून तेजे बरेचशे आयटम जळल्या. डीप फ्रीज आहले ते 2 डीप फ्रीज 2 आहले तिथे, एक फ्रीज आहलो, मेटल शीट, चेअर, असे खूप हाजोळ आहले आयटम्स आहले, जळ्ळे, सगळेच जळ्ळे. पैसे सुद्धा तो म्हणटा आपले 28,000 कितें तरी जळ्ळे. आणि आम्ही सगळं दोन्ही गाडयांनी पालन आम्ही येयले आनी सगळं इन्स्पेक्शन केलें आनी परत दिलें. अंदाज कितलो आसतले? अंदाज नॉट एस्टिमेटेड आहा तो 2 लाखा अबाव आसतलो तो. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. कोणमोठी खोबऱ्या वाड्यार बिचाचेर शेकाक उजो लागलो सकाळी, आणि ह्या उज्यान ते सकाळच्या सुमार त्याचे बरेच नुकसान जालें. फ्रीज आसले भितर, मागीर खुर्च्यो, टेबलां, फर्निचर, मागीर लिकर आणि हेर वस्तू, म्हणजे साधारण त्याचे 3-4 लाख रुपयाचे सुमार नुकसान झाले. इधर टीन में आग पकड़ लिया, उसके बाद में हम लोग ने फायर लगाया, उसके बाद में फिर और वो लोग भी आया था. उसके बाद मैंने इतना देखा, पतरा मांगा, मैं उसके बाद में अंदर ड्यूटी करने को गया. कितने बजे? वो 7 सुबह 10 सुबह ऐसा ही था. तुमको स्टोर को कुछ नहीं हुआ. दोन्ही गाड्या मिळून आम्ही 2 टँक वापरून आम्ही तो उजो सगळो पालयलो, तितून तेजे बरेचशे आयटम जळल्या. डीप फ्रीज आहले ते 2 डीप फ्रीज 2 आहले तिथे, एक फ्रीज आहलो, मेटल शीट, चेअर, असे खूप हाजोळ आहले आयटम्स आहले. अंदाज कितलो आसतले? अंदाज नॉट एस्टिमेटेड आहा तो 2 लाखा अबाव आसतलो तो. काँग्रेस पार्टीचं म्हणण्यार अमरनाथ पणजेकारान गव्हर्मेंटान एक्विजिशन केला की गव्हर्मेंट 3 खाते, कला अकादमी, IMB आणि कोंकणी अकादमी हे सारखे चलना जाल्या, आणि गव्हर्मेंट हे चलपा खातीर कांय स्टेप्स घेयना जाल्या. आयज आमी सरकारा कडेन मागता की गोंय कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष नेमचो, कला अकादमीक उपाध्यक्ष बेगींतल्या बेगीन नेमचो, तो कित्याक पेंडींग उरला हें जाहीर करचें. इन्स्टिट्यूट मेनेजीस ब्रागांजा ही संस्था पुरायेन घडोवची, जेणे करून तेंच्या माध्यमांतल्यान तो वावर मुखार वयचो. कला सन्मान येवजणेन वाड करून जो 1,300 आसा ते 1,500 करचो, आनी कलाकारांक न्याय दिवचो, आनी वेळ वगडावचो न्हू. We did not know the correct plan or the place and how they were going to do. So we waited for that plan. We waited for the draft plan. So now since the draft plan has come, आम्ही ग्राम सभेन एक मीटिंग घेतली. ग्राम सभेन आम्ही डिसाइड केलं एक पॅनल करचे, हे डिस्कस करपाक, PDA डिस्कस करपाक, आणि आम्ही डिस्कस करून वो आता आम्ही हायलाइट करू शकता. Going to start our movement again. We are going to say no to PDA once and for all. ब्रह्मा स्पोर्ट्स क्लबान पहिलो 70 बिचोली तालुका चेस चॅम्पियनशीप घडोवन हाडली. ही कार्यावळ 9 डिसेंबराक गव्हर्मेंट मल्टीपर्पज हॉल हांगासर घडली. एका प्रमुख उपस्थिती म्हळ्यार श्रीमती सुलक्षणा सावंत आणि रश्मी देसाय हांणी लायली. ह्या कॉम्पिटिशनाक एकंदरीत 140 भुरग्यांनी वांटेकरी जाले, आणि ह्या कॉम्पिटिशनाक उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळ्ळो. दिसता हांवें जास्त चॅसा बद्दल न उलोवचें बरें, कित्याक तुमी सगळे चॅस चॅम्पियन्स आसा. ऑल्दो यू बींग जस्ट अ पार्टिसिपंट ओवर हियर, बट पार्टिसिपेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग रादर दॅन विनींग एनी पर्टिक्युलर प्रायज. 2 गोष्टी ज्यो खूब इम्पॉर्टंट आसा. म्हाका दिसता आमच्या खातीर रोल मॉडेल सेल्फ केला, जायते आमचे ग्रँड मास्टर्स आसतले, आमच्या भारता खातीर विश्वनाथन आनंद आसतले, किंवा आमच्या गोंयकारा खातीर ती भक्ती कुलकर्णी आसत. दोडामार्ग तालुक्यांतल्या मणेरी ह्या निसर्गरम्य गांवांत योग रिसोर्टाचें उक्तावण जालें.
ह्या योग रिसोर्टान 16 AC रूम्स अवेलेबल आसात, सिंगल बेड तसेच डबल बेड. जे पर्यटक ह्या योग रिसोर्टान येतले त्यांच्या खातीर चॅस, कॅरम, टेबल टेनीस असे विविध गेम्स रिसोर्टान अवेलेबल आसात. गोयचे सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.